कॅश फॉर जॉब प्रकरणातली मुखेल दुबावीत पूजा नायकान केल्ले आरोप फटीचे आणि बनावट आशिल्ल्याचे सांगून IAS अधिकारी निखिल देसायान पूजाचेर मारहाणीचो दावो केला। नोकरे खातीर पयशे घेतल्या अशे फटीचे आरोप करून बदनामी केल्ल्यान IAS अधिकारी निखिल देसायान एडवोकेटा मार्फत पूजा नायकाक कायदेशीर नोटीस जारी केल्या। मात हे विशीं आपल्याक कायदेशीर नोटीस मेळूना, पूण आपूण जाप दितली अशें पूजा नायक सांगता। आयतारा वार्काच्या ग्रामसभेत साबार विशयांचेर चर्चा जाली। वार्का दर्यादेगेर स्थलांतरीत लोक बेकायदेशीरपणान वेवसाय केल्ल्यान थळाव्यांक बरोच त्रास सोंसचो पडिल्ल्यान हाचेर उपाय काडपाची मागणी ग्रामसभेत जाली। तशेंच गांवांतल्या रहेजा हावसिंग प्रकल्पाचेरय थळाव्यांनी खर विरोध करत प्रत्येक ग्रामसभेत थळाव्या आमदाराक लेगीत आपोवपाचें सुचयलें। मडगांव कोकण रेल्वे पुलिसांनी सुरत कडच्यान मत्स्यगंधा एक्सप्रेस रेल्वेंतल्यान आयिल्ल्या 4 खाप्या चोरांक अटक केल्या। दुबावितांकडल्यान चोरयेचे सुमार 50 लाखांचे भांगर आनी 34,500 रुपया रोख जप्त केली। हे 4 दुबावीत हरियाणांतल्या 600 गांवांतले आशिल्ल्याची माहिती रेल्वे सुरक्षा पुलिसांनी दिली। काकरा वाठारांत उदकाचो व्हडलो प्रस्न उप्राशिल्लो आसा। उदकाची नवी पायपलायन घालून लेगीत त्या वाठारांतले थळावे उदका खातीर वळवळे काडटात। दिसाक 18 वरां उदक दियात अशी आमची कांयच अट ना, मात दिसान 2 वरां तरी नळाक उदक सोडात म्हणून थळाव्यांची मागणी आसा। अंदू वर्सा शेतांचे लुकसाण जाल्ल्या शेतकारांक येता त्या 31 डिसेंबरा पयलीं लुकसाण भरपाय मेळटली। शेतकी अधिकाऱ्यांनी कांय जाणांची फॉर्मां दिल्यात, मात कांय शेतकारांनी ही फॉर्मां भरूनात जाल्यार ती बेगीन भरून दिवची। नोव्हेंबर मेरेन सगळी तपासणी करून डिसेंबरांत लुकसाण भरपाय दिवपाचें थारायलां अशेंय मुख्यमंत्री सावंतान सांगलें। मजगतीं पारंपरीक क्रेडीट कॉपरेटिव्ह सोसायटी विशीं मुख्यमंत्री उलयलो। तशेंच नोकऱ्यो तयार करपा खातीर सहकार क्षेत्र म्हत्वाचें आसा अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगलें।
काकणामुड्डी कुंकळेंतल्या हाऊसिंग बोर्डात सुमार 100 घरांचो मेगा प्रकल्प उबारपाक सुरवात केल्ली आसा। या प्रकल्पा खातीर सरकारान 1 लाख चौखण मिटरा परस चड जमीन संपादीत केल्ल्याची माहिती उक्ताडार आयल्या। उपरांत थळाव्यांनी ह्या प्रकल्पाक खर विरोध केला। कुंकळेकारांक ह्या प्रकल्पाचो कांयच फायदो ना। हो प्रकल्प उबारपाचे सुवातेर कुंकळे बाजारांत आशिल्ली शाळा ह्या जाग्यार स्थलांतरीत करची अशी मागणी तांणी ह्या वेळार केली। कॅश फॉर जॉब स्कॅमात पूजा नायकान मंत्री सुदीन ढवळीकार, IAS अधिकारी निखिल देसाय आणि भौशीक बांदकाम खात्याचो प्रधान मुख्य अभियंतो उत्तम पार्सेकर हांची नांवां घेतिल्ली। एका प्रादेशीक पक्षाच्या कार्यालयात कामाक आसतना थंय पयशे घेवन नोकऱ्यो दिवप हे काम आपले चालूच असलें अशें पूजान सांगिल्ल्यान गोंयांत बरीच खवदळ पातळिल्ली। त्या उपरांत राजकीय फुडाऱ्यांच्यो आरत्यो परत्यो प्रक्रिया मुखार आयिल्ल्यो। श्रीनगरांतल्या नौगान पुलीस स्टेशनात 14 नोव्हेंबराक जाल्ल्या स्फोटात 9 जाणांक मरण आयलें, जाल्यार 32 जाण जखमी जाल्यात। जम्मू आनी काश्मीराचे पुलीस महासंचालक नलिन प्रभात हांणी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण हो एक अपघात आशिल्लो। स्फोटकांचे नमुने घेतना हो स्फोट जालो। मरण आयिल्ल्यांक मदीं एक निरीक्षक, 3 फॉरेन्सिक पंगडाचे वांगडी, 3 गुन्यांव फाट्याचे फोटोग्राफर, 2 महसूल अधिकारी आनी एका शिवप्याचोय आस्पाव आसा। मोले चेकपोस्टाचेर परतून एक फावट सुमार 1 टन बेकायदेशीर गोमांस पुलिसांनी जप्त केला। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण शेनवारा राती पुलीस आनी बजरंग दलाच्या वांगड्यांनी बेकायदेशीर गोमांसाची येरादारी करपी गाडी आडयली। ह्या प्रकरणात पुलिशेन रिजवान मलदार हे चालकाक ताब्यात घेतला। गाडयेचो धनी तशेंच फरार आशिल्ल्या मनशाक ताब्यात घेना तो मेरेन हांगासरले हालचे नात अशी भुमिका बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांनी घेतिल्ली। ह्या प्रकरणात पुलिशेचो फुडलो तपास सुरू आसा। धारगळ स्टेडियमाच्या बांदकामा खातीर असोसिएशना कडेन सगळ्या तरेच्यो गरजेच्यो परवानग्यो आसा। ज्या स्टेडियमाची मुजत सोंपल्या तांचे खातीर नवी परवानगी घेतले अशें गोवा क्रिकेट असोसिएशनाचो अध्यक्ष महेश देसायान सांगलें। तशेंच नव्या स्टेडियमाच्या सुवाते विशीं अजून निमाणो निर्णय जावंक ना अशें GCAचो अध्यक्ष महेश देसायान सांगलें।
आयतारा सकाळी तेलंगणाच्या जानगाव जिल्ह्यात लॉरी आणि बसीमध्ये भिरांकूळ अपघात घडलो. या अपघातात दोघांक मरण आयले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण वेगान येवपी बसीन पार्क करून दवरिल्ल्या एका लॉरीक नेटान धक्को दिलो. या अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा. अपघातांचे सत्र हे उणे जावपाचे नांवच घेना. आयतारा जोधपूरच्या राष्ट्रीय महामार्गार जाल्ल्या भयंकर अपघातात 6 जाणांक जीव वगडावचो पडलो. तशेंच 14 जाणांक दुखापत जाली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण एका टेम्पोन कड्डण घेवन वचपी एका ट्रेलराक धक्को दिलो. टेम्पोन आशिल्ले भाविक खंय रामदेवरा वताले अशें कळटा. ह्या अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा. शेनवारा सांजे उत्तर प्रदेशाच्या सोमभद्रात एक चिरेखंड कोसळ्ळी. या घडणुकेत एकल्याक मरण आयले जाल्यार कांय जाण आडकून पडले. ही घडणूक नेमकी कशी घडली ते कळपाक मार्ग ना. पूण सध्या सुरक्षा रक्षकांक एकल्याची कूड भायर काडपाक येस आयला. आनीकूय कांय कुडी शिरकून उरिल्ल्यो आसात. सध्या सुरक्षा रक्षक सोद घेतात. बेळगावच्या प्राणी संग्रहालयात 3 दिसांनी फाटोफाट 28 ब्लॅक बॉक्सांक मरण येवपाचो धक्कोदायक प्रकार उक्ताडार आयला. एकाच बरोबर 28 जनावरांक मरण येवप ही चिंतेची गजाल जावन आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण बॅक्टेरियल इन्फेक्शनाक लागून तांकां मरण आयलां आसूं येत असो अदमास आसा. आनीक जनावरांक हाचो संसर्ग जावचो न्हय म्हणून हाचेर खोलायेन तपास करपाचे आदेश रानमंत्री ईश्वर खांद्रे हांणी दिल्या. ग्वालियर मध्य प्रदेशातल्या महाराजपुरा वाठारांत जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात 5 चल्यांक आगताक मरण आयले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण सकाळी 6:30 वरांचेर कार आनी ट्रॅक्टरा मदीं समोरासमोर टक्कर जाल्ल्यान हो अपघात घडलो. हे 5 इश्ट वांगडा गाडयेन वताले अशें कळटा.
भुवनेश्वर पोलिसांनी आंतरराष्ट्रीय आर्म ट्रॅफिकिंग रॅकेटाचो पर्दाफाश करून बिहारच्या दोगांक अटक केल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हे दोगूय खंय ओडिशात वेगवेगळी शस्त्रां विकताले. तांचे कडल्यान हेर शस्त्रां जप्त करून तांकां ताब्यात घेतल्या. भुवनेश्वर पोलिसांनी शेनवारा धाड घाली. ह्या वेळार ही कारवाय केली. मायक्रोसॉफ्ट टेक्निकल सपोर्ट म्हणून दाखवून अमेरिकेच्या नागरिकांक फटोवपी बेंगळुरू पोलिसांनी एका टोळयेचो पर्दाफाश केलो. सायबर कमांडाच्या स्पेशल सेल आणि व्हाईटफील्ड विभागातल्या सायबर क्रायम पोलिसांनी ही धाड घाली. ऑगस्ट सावन ही फटवणूक करप चालू आशिल्लें. ह्या प्रकरणात 21 जाणांक पोलिसांनी ताब्यात घेतल्यात. कर्नाटकात पडपी आडवेळ्या पावसाक लागून भाज्जेच्या दरात बरीच वाड जाल्या. फाटल्या म्हयन्या म्हणसर भाज्यांचे दर स्थिर आशिल्ले, पूण चडशी भाजी कर्नाटकासावन आयिल्ल्यान दर म्हारग आसात. टमाटांचे दर 40 रुपयाच्यान 60 रुपयाचेर पावल्यात, जाल्यार गाजराचे दर 60 रुपया वयल्यान 80 रुपयांचेर पावल्यात. देखून सर्वसामान्यांक फटको बसला. आयतारा म्यानमारात 3.5 मॅग्निट्यूडाचो भूकंप जाणवलो. हे सप्तकातलो खंय हो दुसरो भूकंप. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 2 दीस आदीं खंय 3.9 मॅग्निट्यूडाचो भूकंप जाल्लो. आयतारा जाल्ल्या भूकंपात कोणाक दुखापत जावंक ना, पूण कांय इमारतींचें लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा. फुडल्या कांय दीस तमिळनाडूत उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. हाका लागून तमिळनाडू सरकारान सगळ्यांक सादूर रावपाची शिटकावणी दिल्या. खंय भायर सरपाचें आसत जाल्यार काळजी घेवची आनी प्रवास करपाचो सध्या विचार करचो न्हय, अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या.
राज्यांत हालीसराक तरणाट्या भुरग्यांक डायबिटीस सांपडपाक लागल्या। खरें म्हळ्यार एक 40 वा 50 वर्सां पिरायेचेर डायबिटीस जावपाक शकता, पूण आतां 20 आनी 30 वर्सांच्या तरणाट्यांक हे दुयेंस जावपाक लागला। चड ताण घेवप, सारको आहार नाशिल्ल्यान तशेंच व्यायाम नाशिल्ल्यान हे डायबिटीस निर्माण जाता। फाटल्या 4 वर्सांत हे दिसून आयलां म्हूण दोतोरांचें म्हणणें आसा। हरियाणाक डेंग्यूच्या दुयेंसान परतून एक फावट मान वयर काडल्या। मेल्ल्या म्हायती प्रमाण एका सप्तकात 1245 केसी नोंद जाल्यात। हाका लागून थळाव्या मदीं भंय पातळ्ळा। डेंग्यूचे प्रमाण चड जावचें न्हय म्हणून तांची जतनाय घेतल्या। थंडी, जोर ही डेंग्यूची मुखेल लक्षणां जावन आसात। कोणाकूय जर दिसत जाल्यार रोखडेच दोतोराक कळीत करचें अशें आवाहन दोतोरांनी केलां। आता बेगीनूच नवी मुंबईत 8 नवी इव्हिंग चार्जिंग स्टेशन्स उपलब्ध करतले। झोन 1 आनी झोन 2 पयली 4 स्टेशन्स उपलब्ध करतले। प्रत्येकाक 48 चार्जिंग स्टेशन्स उपलब्ध आसतली। इलेक्ट्रीक वाहनां चड जावची तशेंच हवा प्रदूषण आनी आवाज प्रदूषण कमी जावचो ह्या हेतान हो निर्णय घेतिल्ल्याचें कळटा। भारतात काळजाच्या दुयेंसान मरण येवपाच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा। मेल्ल्या म्हायती प्रमाण कोविड महामारीच्या काळा उपरांतूच ह्या घडणुकांनी वाड जाल्या अशें दोतोर सांगतात। आजकाल तरणाट्या भुरग्यांक आनी 40 वर्सां पिराये सकयल्या तरणाट्यांक काळजाचें दुयेंस निर्माण जाता। हाका लागून दिसपट्टे भलायकेचो चॅकअप करप गरजेचो। तरणाटी भुरगीं घरचें पौश्टीक जेवण सोडून भायलें खाण खावपाक पसंती दितात, पूण हें खाण खंयच्या वातावरणांत तयार करतात तें मात आमकां खबर नासता। मनशान आपल्या जिणेत कसलोच चड ताण घेवचो न्हय। कांय लोक भरपूर ताण घेतात आनी उपरांत तांचो परिणाम ताच्या भलायकेचेर जाता। हाका लागून प्रेशर वाडटा आनी काळजाच्या आताक येवपाची शक्यताय निर्माण जाता। हालीसराक तरणाट्या भुरग्यांक लेगीत काळजाचें दुयेंस जाता, तशेंच हायपर टेन्शनाक लागून तकलेचेरूय परिणाम जावपाची शक्यताय दोतोरांनी उक्तायल्या।